गोयच्या इतिहासातले सगळ्यात व्हडले हत्याकांड घडोवन हाडपी महानंद नायक तुमकां खबरूच आसतलो। होच महानंद सद्याक 21 दिसांच्या फर्लोचेर भायर सरला। पोरण्या गोंयांत एका संस्थेन तो रावता, थंयच तो काम करता। एक दीस आड करून तो पोरण्या गोंयच्या पुलीस स्टेशनात तो हाजिरी लावपाक वयता। दुपट्टा किलर महानंद नायक 15 जुनाक फर्लोचेर भायर आयलो आनी मनीसपणाक लजेक घालपी ताची कर्तुपां ताजी जाली। महानंद नायकाची काणी आंगार कांटो हाडपी एका सिनेमा सारकी आसा। एका फाटल्यान एक बायल बेपत्ता जाताली, पूण पुलिसांक मात हो नेमको प्रकार कितें हें कळपाक मार्गूच नाशिल्लो। निमणो एका फोन कॉलान महानंदाच्या नाटकाचो पड्डो उक्तो जालो आनी महानंद नायकान केल्ली हत्याकांडां उक्ताडार आयली। महानंद नायकाच्या बायले कडेन संपर्क केल्या उपरांत आमकां अशें कळून आयलें की ती सध्या मुंबय रावता। फाटलीं 14 वर्सां जालीं घोवा कडेन तिचो कसलोच संपर्क ना। घोव आपल्या खातीर मेला हेच मनस्थितीन आपूण वावुरता अशें तिणी सांगलें। पोरणे गोंयांत सेंट झेवियर एकेडॅमिक फॉर हँडिकॅप संस्था चलोवपी फादर मेवरीक फेर्नांडीसान ताका आदार केलो। ताका फर्लो दिवपाक फादर मेवरीकानूच फुडाकार घेतिल्ल्याचें कळटा। ह्या विशयी फादरा कडेन उलोवप केलें, पूण महानंद परतो जेलीन गेल्या उपरांतूच आपूण ह्या विशयी स्पश्टीकरण दितलो अशें फादरान सांगलें। सद्याक महानंद नायक सेंट झेवियर एकेडॅमिक फॉर हँडिकॅप ह्या संस्थेन राबितो करून आसा। कसो वता महानंदाचो दीस? फांतोडेर सकाळीं संक उठ्ठा, उपरांत 8 नाश्ता करता, संस्थेच्या मेस्त कामांक मजत करता। दनपारां 12:30 सुमार राबितो करून आशिल्ल्या रुमार येता। दनपारां 1 सुमार जेवता आनी कामार वता। जेवन 2 सुमार कामार वता आनी 5 परतो येता। राती जेवणा उपरांत न्हिदता आनी दुसऱ्या दिसा आसलो तसो परतो कामार। असो ताचो दिनक्रम सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।